नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मतभेद कुशीक दवरून म्हादयाच्या मुद्द्याचेर येयात एकठांय। सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेचो गोंयकारांक उलो। शाश्वत उदरगती खातीर घेवपाक जाय पंच महाभुतांचो आदार, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। सिवरेज कनेक्शन घेवप करतले बंधनकारक, म्हणटा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। गांवठी भाजयेक आयल्यात बरे दीस, बाजारात आसा भरपूर मागणी। बेगीनूच बदलतले मडगांवचे रुपडे, म्हणटा दिगंबर कामत। वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचे केले उक्तावण। आणि काजू उत्पादनाचे बाबतीत सत्तरीक हाडात पयल्याच नंबराचेर, आमदार देविया राणेचे शेतकऱ्यांक आवाहन। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंयकारांनी आपले राजकीय मतभेद कुशीक दवरून म्हादय खातीर एकठांय येवपाक जाय असो उलो परतून एक फावट सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेन गोंयकारांक मारला। म्हादय खातीर तयार केल्ले प्रवाह प्राधिकरण म्हटल्यार कर्नाटकाच्या भल्या खातीर, थंयच्या लोकांक खातीर तयार केल्ले प्राधिकरण आनी गोंयचे मुखेलमंत्री हे प्राधिकरण आयले म्हणून खूश आसा हे म्हणटा आनी ताच्या वयल्यान तो फकत आपले कदेल वांटोवपा खातीर वावुरता हे दिसून येता अशी टिका संघटनेन केला। तशेंच गोंयचो एडवोकेट जनरल खऱ्यांनीच सरकाराक सारकें मार्गदर्शन करता काय ना हो प्रश्नय संघटनेन ह्या वेळार उपरासला। ह्या सगळ्या हितूंतल्यान दोन गोष्टी गोंयकारांच्या लक्षांत आयल्यो आसतल्यो की जसो आमचो मुख्यमंत्री मिन्नो जावन फक्त खुर्चेक लागून आवय परस व्हड म्हादयक विकली आनी ती विकून आज तिचे वाटे घालपाक लागून हो प्रवाह जो आसा तो वाटे घालपाचो न्ही काम। प्रवाहाचें काम कितें तर कर्नाटक कितलें उदक, महाराष्ट्रान कितलें उदक, गोंयान कितलें उदक हेचे वाटे न्ही। सो आवयचे वाटे घालपाक प्रमोदान केंद्र सरकारा कडेन मागणी केल्ली की ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्डा प्रमाणे ऑथॉरिटी नेमत म्हणून। आनी येस, इट हॅज बीन डन। ही शूड बी हॅपी। आवयचे वाटे घातले। खेळ कळ्ळो तुमकां कर्नाटक, गोवा आनी कर्नाटकाचो खेळ सुरू जाल्लो 2019 एप्रिलांतल्यान आनी आज आमी पिशा भशेन सगळे धांवताले की अप्रुवल मेळची ना, अप्रुवल मेळची ना। दीस इज द अप्रुवल। 17 ऑक्टोबर 2019 सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां प्रोजेक्टाक अप्रुवल ऑलरेडी दिला। सो थर्ड कंडिशन जे आसा ऑल नेसेसरी अप्रुवल्स आर निडेड म्हणून दीस इज द ब्लडी अप्रुवल। आणि हे अप्रुवल रद्द करचे म्हणून आमी गोवा सरकारा कडेन मागताले। अजून पर्यंत हे अप्रुवल रद्द जाल्ले ना। आमचो प्रमोद सावंत जो आसा तो न्हिदला काय कितें हो प्रश्न पडटा। आमचो एजी तेका गायड सारकें करता की ना हो प्रश्न पडटा। म्हाजें एक मागणें आसा, एजीच्यान जर जायना हें सगळें कळना बुद्दीन वचना जाल्यार मुख्यमंत्र्या बरोबर ताणें रिजायन करचें पडटलें। बिकॉज ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर। गोंयचेर घात जो येदो व्हडलो काल जाला पळय, ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे ध्येय गाठपाचे असले जाल्यार पंच महाभुतां मतींत दवरप सामकें गरजेचें। ह्या पंच महाभुतांक आमी समजले, हाचेर काम करपाक सुरवात केली जाल्यार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे ध्येय साध्य करपाक आमकां कळाव लागचो ना अशें वक्तव्य मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। ह्या गजालीचेर आमी लक्ष दिलें जाल्यार भारताक विश्वगुरू जावपाक कळाव लागचो ना अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलां। मैं बस इतना ही कहूंगा कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत देश को मिली है और वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर की तरफ हम जा रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम। और G20 की जिस 20 कंट्रीज इस G20 में समिट में आ रहे हैं, 80% ऑफ द ट्रेड मींस बिजनेस इस G20 की तरफ से पूरे वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड इस G20 में समा रहा है। अगेन G20 कंट्रीज 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस 20 कंट्रीज में आ रहा है। तो मुझे लगता है
और इस पे इससे पहले ये पंचमहाभूत का सम्मेलन होना बहुत ही उपयोगी है। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसकी नींव मुझे लगता है कि महाराज कनेरी मठ ने यहाँ पे रखी है। और डेफिनेटली आगे G20 के लिए जो कुछ हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम सोच रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन की जो सोच है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन द पंचमहाभूत के ऊपर ही उसका भाष्य चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है तो पंचमहाभूत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पंचमहाभूत को हमने समझ में ले लिया, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर सकेंगे। कुर्टी आणि उडीर सिवरेज प्रकल्पाचे काम बेगीनूच पुराय करतलो भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले। कवळेच्या सिवरेज प्लांटाचे उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। या तिनूय प्रकल्पा खातीर 550 कोटी रुपया खर्च अपेक्षित आशिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगले। ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारूय हाजीर आशिल्ले। हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आज जे आमी हें काम केल्लें आसा आनी हांव इतलें आश्वासन दिता रवी बाबाक आनी सुदीन बाबाक की उरलेलेचे भाग जे कुर्ती आनी उंदीर तुमचे सगळ्याचे साथ मेळोन तेय प्लांट कमिशन करून कितें आसा की हांवें पळयलां। हांव एक एग्जाम्पल दिता, प्रायवेट फॉरेस्ट एक एग्जाम्पल दिता। जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट वयल्यान पयलें 2 कमिटी स्थापन जाले, रवी बाबाक खबर आसतली। सडनली एक सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन घेतले की जी प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केली ती आनी काडपाक मेळना, तितले खूब लोक सफर जाता। अशें जावपाक जायना। फाल्यां सुप्रीम कोर्ट खंयच्या कोर्टान जर डिसिजन घेतलें, एडमिनिस्ट्रेशन मागीर डिस्कनेक्ट करपाक पडटलें लायट उदक, कित्याक घाण न्हंयक वयता म्हणून। सो ह्यो सगळ्यो बागांच्या भितर हे कुर्ती, हे कवळे आनी हो जो उंदीर प्लांट, तिनूय प्लांट जर आसा जर 3300 मॅनहोल आनी 115 किलोमीटर लायनी हे कमिशन करून म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आमी बरे करतले। फुडलेले लायटीची जे आसा तेवूय लायटीची कनेक्शन बी आमकां बेगीन दिवची, जमनीच्या वर वयल्या वर पूण बेगीन दी आमकां। म्हणटरीच आमकां कितें आसा, आमचे लोकांक सेवा, लोकांचे पयशे लोकां कडेन कशे पावचे तेवूय आतां हो जालो। लोकांक पावले लायटी लोकांक दिवपाची खूब तेंप उरलेले जातले, कारण आमकां अंडरग्रावंड केबलींग जाय। कारण हांगसर सगळी गोंयभर झाडां आसात, ती पडटा, लायट परती वयता, खांबे मोडटा आनी आमचे खुबशे लोक खांब्या बी चडटा ते पडून मरतात। म्हणून हे गरजेचें आसा अंडरग्रावंड केबलींग। हांव अंडरग्रावंड केबलींग करता आसतना प्रॉपर परमिशन घेया आनी करात। जावं म्युनिसिपालिटीचे कोणाचे चीफ इंजिनियर PWD जावं SC सगळ्यांक परमिशन घेवन करात, कित्याक नवे रस्ते केल्ले आसा ते करता आसतना तांकां मातशें दाखयात, कारण वेस्ट लोकांचे पयशे वेस्ट वयचे न्हू। गांवठी भाजयेक आतां बरे दीस आयल्यात। बाजारात ह्या गांवठी भाजयेक खूब मागणी आसा। गांवगिरे वाठारांतले शेतकार वेगवेगळ्यो भाजयो पिकयतात, पूण ह्या शेतकारांक स्वता पिकयल्ली पिकावळ खावपाक खूब धांवपळ करची पडटाली। पूण आतां ही गांवठी भाजी तशेंच गांवठी फळां बाजारात चड प्रमाणांत उपलब्ध जाल्ल्यान हांची मागणी वाडपाक लागल्या। आंबे, तोरा, पणस, निरपणस, पोपाय ह्यो फळभाज्यो आतां बाजारात 80 ते 100 रुपया दरात विकल्यो वता। जाल्यार तांबडी भाजी, धवो, देटो, मुळो, विरील ह्या भाजयांक लेगीत बाजारात खूब मागणी आसा अशें विक्रेत्यांकडल्यान आयकुपाक मेळटा।
मडगांव शाराचे रुपडे बेगीनूच बदलतले, थळावो आमदार दिगंबर कामत सांगता. मडगांव वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत दिगंबर कामत उलयतालो. शिरवडे वाठारांत रस्त्याच्या रुंदीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणात येरादारीक आडखळ जाताली. आतां हो रस्तो बेगीनूच पुराय जातलो. हो रोड मातसो नेरो आसा पयलीं पासून. हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर घरां बंगले आसा. तेन्ना एक गाडी पार्क केल्यार दुसरी गाडी वचपाक प्रॉब्लेम जाता. म्हणून कावन्सिलरान हांगा एक एस्टिमेट केल्लो आनी सायडीची ड्रेन आसा ती कवर करपाची. रोड लेवलाचेर म्हणजे हांगा आतां हें आसा, ह्या लेवलाचेर स्लॅब घालो तर दुसरी गाडी वचपाकूय प्रॉब्लेम जावपाना आनी लोकांकूय प्रॉब्लेम. जवळ जवळ 3.5 लाखाचें कितलें काम आसा हें, तें आज हांगा चालू केलां. एक लायन घेवन वतलो. टेंडर पास जावन एक 200 स्लॅबाचो हें जाल्लो आसा आनी जे पळय कंजेस्टेड एरिया थंय रोड जे धाकले आशिल्ले सरान सांगलां त्या प्रमाणे ते सगळे कवर करीत वतलो. कित्याक थोडे बारीक बारीक रोड आसात तातूंत थोड्यांक गाडयो दवरपाक मेळना. कॉलनी आसा कितें आसा ती सगळी कवर करून जावन सगळी एरिया कंप्लीट करपाची गरज आसा. म्हणून ते सगळे MLAच्या सहकार्यान आमदाराचे हांव सगळे पूर्ण करतलो. सरकारू आमचो आसा BJPचो. म्हणटकूच म्हाका आशा आसा आमची कामां सगळीं तरी म्हाज्या हातून सगळी कंप्लीट जातली. शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात काजीची लागवड करून काजीच्या उत्पादनात 70 तालुक्याक पयल्या नंबराचेर हाडचे अशें आवाहन पर्येचे आमदार देविया राणेन केलें. बेरेस्तारा वाळपय लक्ष्मी हॉलांत आयोजीत केल्ल्या काजू वेवस्थापन शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत ती उलयताली. काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय कोच्ची केरळ आनी शेतकी संचालनालय पणजी हांच्या जोडपालवान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. आमची शेती बऱ्यापैकी जे आमचे 70 भागांपैकी तुम्ही काजू रोयता आजपासून बऱ्यापैकी सायंटिफिक मेथडांनी तुम्ही रोपा लाया आणि जसे काणकोण आणि तो भाग बऱ्यापैकी उत्पन्न दितात तसोच आमचोय भाग वाडोवया आमी आणि आमचे गोंय राज्याचे पयचे आमचे नंबर 7 आसा आमचे हे ते आम्ही वयर व्हरया आनी एटलिस्ट नंबर 3 नाल्यार नंबर 4 तरी एक 2 वर्सांनी तरी पावोवपाक आमचो प्रयत्न आसूं न्ही. सगळे शेतकरी थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे कॉर्पोरेशन आमी सगळे एकत्र येवन टुगेदर आमी काम करून आमकां डिरेक्टरांनी सांगलां की आमच्या कॉर्पोरेशनाक मदत करतले. कित्याक म्हाका खूब इच्छा आसा की आमचे जे कॅजू आसा आमचो गोंय राज्य जे आमची कॅश क्रॉप म्हणटा आमी जाणा जाता की आमच्या कॅजू खातीर हें आमचें प्रोडक्शन वाडपाक जाय. जाता ते जास्त फॅसिलिटीज आमच्या फार्मर्सांक मेळपाक जाय. हांवें आनी आमच्या डिरेक्टराकूय बी सांगिल्लें ऑफ एग्रीकल्चर मिस्टर आल्फोन्सो की जे पर केजी आमच्या फार्मर्सांक जो काजूचो प्रायस मेळटा तो वाडोवचो म्हणून तांकां सद्याक 120 रुपया मेळटा पर किलो. पण ते वाडोवचो म्हणून तांणी बी म्हाका प्रॉमिस केला की 180 न्ही जाल्यार एटलिस्ट 150 तरी रुपया वाडोवपाचो तांचो डिसिजन आसा अशें म्हणून म्हाका. कित्याक हांवें जेन्ना इनवॉल्व जाली की आमचे काजू आमच्या शेतकऱ्याक ते वाडोवचे म्हणून प्रायस तांणी सांगलां हांवें 180 मागिल्ले पण ते म्हणटा एटलिस्ट 150 तरी दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसतलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो. स्मार्ट सिटीचें काम कशें बाबत पद्दतीन चालू आसा तें आमी फाटल्या कांय दिसांसावन पळयत आयलां. बेरेस्तारा आझाद मैदानाचे लागसार CCBचो ट्रक कोसळ्ळो. रस्त्याच्या डांबरीकरणाचें काम सारकें न जाल्ल्या कारणात ही घडणूक घडली. कामगार रस्त्याचेर आपलें काम करतात पूण सरकार हाचेर गांभीर्यान लक्ष दिनात. तर स्मार्ट सिटीच्या नांवान फक्त पयशे उठयतात आनी हाचो त्रास पणजेकारांक जाता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो महेश मांबरे हाणें केला.
स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट रस्ते जर पळयतले जाल्यार आत्तां निकतें आमी प्रेस कॉन्फरन्स म्हादयची करून भायर सरल्या आनी आमच्या समोर ट्रक भितर गेला. मातशें येवचें लागीं काम पळया कसलें तें. आतां भंय दिसता म्हाका हांव भितर वचत काय म्हणून. पळयात काम कशें तें. दिस इज स्मार्ट सिटी. आमी फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसान गेल्ले आनी थंय आमी तांकां विचारिल्लें तुमी खंयच्या आदाराचेर काम करता, हू इज द ऑथॉरिटी, तुमी खंयच्या कोण तुमकां सगळे ऑर्डर्स दितात, कितें दिता, वर्क ऑर्डर तुमकां कोण दिता. जाल्यार तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें, ते लोकूच नाशिल्ले पयले म्हणजे. सो अंदाधुंदीचो व्यापार कोण कसली कामां कितें निकृश्ट दर्जाची काडल्या ते पळयात. दीस इज म्हणजे प्रत्येक क्षणाक म्हणटात तशें पिडो घेवपा सारकी जें काम जें आसा हें हांगा चालू आसा. पीपल आर बीन सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल सच टायप ऑफ थिंग. आतां फक्त कोण तरी मरपा खातीर हांगा उरल्यात काय म्हणून हें सरकार. कोण तरी हांगा पडटलो आनी मरतलो, मागीरूच जागे जातले, मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर किंवा त्या स्मार्ट सिटीच्या ऑथॉरिटीचेर थंय कोणाचेर कारवाई जातली काय म्हणून. अशा पॅथेटीक कामाचेर आमी इमिजिएटली कोर्टान वचपाचें आसा आनी आमी तुमकां हाज्या फुडें जे फुडली भुमिका जी आसतली इमिजिएटली यू वील कम टू नो इन विदीन 8 days टायम. गोमंतक हे फकत दिसाळें न्हय तर एक विचारांची चळवळ जावन आसा अशें गोमंतकाचो संचालक संपादक राजू नायक हाणें सांगलें. दैनीक गोमंतक सुपर फॅमिली प्रश्न मंजुषा सर्तीच्या इनाम भेटोवपी सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो. ही सर्त दर वर्सा आयोजीत करतात. अंदू लेगीत ह्या सर्तीक व्हडा प्रमाणात वाचकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या इनामांत लॅपटॉपाचें पयलें इनाम पिसुर्लेच्या तक्षम बांदकर आनी सडा वास्कोच्या विहान बांदेकर हांकां मेळ्ळें. जाल्यार पयल्या 10 जैतिवंतांक गियर सायकली फावो जाल्यो. गोमंतक फक्त खबरापत्र न्ही तर गोंयच्या मोगान गोंयच्या कळवळ्यान काम करपी एक बरी माध्यम संस्था. फकत गोमंतक आशिल्ले त्या वरांनी आतां आमचे कडेन टॅलिव्हिजन आसा गोमंतक टीव्ही. गोंय तितकोच एग्रेसीव गोंयचे प्रश्न मांडटा, गोंयकारांचे प्रश्न मांडटा. आमचे कडेन डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. गोमंतक टायम्स हे आमचे इंग्लीश भावंड ते आमी डिजिटल ऑनलायन आमी छापतात. ताजे तेय तुमचे कडेन पावता. आमचो गोमंतक टायम्साचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. जे आमचे कडेन आज मराठी खबरापत्र आसा, आमचे कडेन आज इंग्लीश डिजिटल इंग्लीश आवृत्ती आमी धाडटात. तितलेंच भितर टॅलिव्हिजन आसा तें कोंकणी टॅलिव्हिजन. म्हणजे गोंयच्या लोकांक लागपी तिनूय प्रश्ना संदर्भात आमचे कडेन आज एक न्यूजपत्र आसा आनी तें गोंयच्या प्रश्ना विशीं सतत कार्यावळी करता. तुमी हांवें म्हणलेलें बरें वर्तमानपत्र तुमच्या घरान इतल्या खातीर येवपाक जाय तर ह्या वर्तमानपत्रांतल्यान विचार मेळटा. बरें वर्तमानपत्र इतल्या खातीर घेवपाक जाय कारण ह्या वर्तमानपत्रांतल्यान गोंयचे खातीर काम करपाक मेळटा. दिवचल बाजारांतल्या श्री कोटेश्वर देवाचो 52वा वर्सुकी दीस वेपारी भाव आनी भाविकां वतीन बेरेस्तारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. त्या निमतान श्री सत्यनारायण पुजा आनी हेर विधी जाल्यो. देवाचें दर्शन घेवपाक आनी महाप्रसादाक भाविकांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली. आज आमच्या श्री देव कोटेश्वर देवस्थानचे 51 वर्सां जाली आनी ह्या 52 वर्सांत आमी पदार्पण केल्लें आहा. तेन्ना ह्या देवस्थानाक जवळ जवळ हांव 12 वर्सां अध्यक्ष आसलो आनी म्हाज्या अध्यक्षाच्या कारकिर्दीत हांवें महाप्रसादाची सुरवात केली. तेजो आयज
जवळ जवळ म्हाका दिसता 2000 आयजच आमच्या वातावरण जवळ जवळ म्हाका दिसता 2000 वयर लोक त्याचा महाप्रसाद लाभ घेता. तेन्ना हे सगळे जे कार्य आहा ते आमचे सगळे वांगडी व्यापारी बंधू हेंच्या तर्फे आमी सगळे एकूण कार्य आमचे जाता आनी लोकांचो आमकां उत्सूक प्रतिसाद मेळटा. आनी हेज्यान फुडें जे आमचे देवस्थानचे घुमटी जे आहा ती आमची ही जाल्ले जीर्ण जाल्या तेन्ना ते आमचे काम करपाचो विचार आहा. आमी ऑलरेडी प्रसाद बीन घेतले सगळे प्रसाद कॉल देवा कडले शांताराम घेतलेलो आहा. आमकां ते प्रसादाचो कॉल जाल्लो तेन्ना तुमचे सहकार्य आसचे की हे जे घुमटी जे आमचे आहा ती व्यवस्थीत बरी जावन तेचे फुडें कार्य आमकां आनीक जोमान करून अशीच आमकां एक कोटेशन संदी दिवचे आरोग्य सगळ्या वेपारांक बरें आरोग्य दिवचें सगळ्यांचें कल्याण जावचें अशीच मी ह्या वर्धापन दिनाच्या देव कोटेशा कडेन प्रार्थना करता. वाडटे जीवघेणे अपघात आडोवपाक पुलिशेन विविध सुवातींनी लोकजागृताय तशेंच दंडात्मक कारवायेची मोहीम राबोवपाक सुरवात केल्या. बुधवारा वास्को दाबोळे विमानतळा कडेन येरादारी पुलिशेन रस्त्यार देऊन नेमाचें उल्लंघन करप्यांचेर कारवाय केली. ह्या विशेष मोहिमेंत 2 वरांत सुमार 80 परस चड वाहन चालकांचेर दंडात्मक कारवाय केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयात भटक्या सुण्यांचो वावर जर पळयलो जाल्यार ही सुणी आपली भलायकी तपासपाक आयला काय कितें असो प्रश्न पडले बगर रावचो ना. भटक्या सुण्यांचो वावर पळयलो जाल्यार दुयेंतींचेर उपचार करपी GMC आतां सुण्याचें सांबाळ घर जावन रावला काय कितें असो प्रश्न सध्या उपरासपाक लागला. गोंय वैजकीय महाविद्यालयात भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. पावला पावलार भटकी सुणी बशिल्ली दिश्टी पडटात. वेलनेस फार्मासी पासून ऑन्कोलॉजी विभाग ते 9 नंबर OPD मेरेन भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. एकामेकार गुरगुरान वचपी ही सुणी आपल्या आंगार येवची ना न्हू असो भंय GMCन उपचार घेवपाक येवपी दुयेंतींक पडला. फकत दुयेंतींकूच न्ही जाल्यार दोतोर आनी हेर बाकीच्या स्टाफाकूय ह्या भटक्या सुण्यां पासून सादूर रावपाची गरज आसा. चुकून लेगीत तुमचो पाय सुण्याचेर पडलो जाल्यार ही सुणी घास काडले बगर सोडची ना. देखून तुमी गोंय वैजकी महाविद्यालयात वचपाचे आसत जाल्यार ह्या भटक्या सुण्यां पासून सादूर रावात. गोमंतक TV खातीर सुशांत गावस. ओशेल शिवोले छत्रपाल देवळा कडेन मानशेर राखणे उणत बांदची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. फाटल्या निवडणुकेच्या पयलीं हांगासर राखणे उणत बांदपाचो थाराव मंजूर केला अशें आश्वासन दिवन माऱ्याणे मारून लोकांक पेडे लेगीत वाटले. पूण आजून मेरेन हांगासर राखणे उणत बांदपाचे पंचायतीन काना मनार घेवंक ना. ह्या व्हांवत्या उदकाक लागून आतां लोकांच्या पिकावळीची नाशाडी जाता अशें ओशेल गांवचो थळावो गौरेश मांद्रेकारान सांगलें. आयज आमी ओशेल गांवान आहा शिवोलच्या जे ओशेल छत्रपाल देवळा कडेन मानशेर म्हणटा थंयसर. आनी तुमी आयज पळोवंक शकता आयज हांगा कशें हे नाशाडी जाल्ली आहा ती. आमी हो इशू कितले फावटी पंचायतीन सुद्दां हायलायट केल्लो की हांगा आमकां रिटेनिंग वॉल जाय म्हणून. पूण पंचायतीन आमचे हे फक्त रिजोल्युशन बरोवन दिला की आमी डिपार्टमेंटाक धाडटा म्हणून. पूण आयज पळोवंक गेल्यार हांगा कशी हालत जाल्ली आसा ती पळया. हे वाटेन सगळीं आमची शेतां लोकांची कोणी अळसाणो ओपला कोणी रोंपे लायल्या कोणी मिरसांगो लायल्या. आतां हे सगळें भरलें म्हणटकूच उदक त्या वटेन वयता तें भरतलें आनी सगळी पीक पिड्ड्यार जातलें. हेच्या खातीर आमी कितले फावटी हो इशू आतां जाली 2 वर्सां फाटलीं 2 वर्सां आमी सांगता हांकां की बाबा हो रिटेनिंग वॉल घाला म्हणून. पूण हेजेर आजून कोणीच लक्ष दिल्लें ना. आनी फाटल्या इलेक्शना पयलीं हांगा येवन मोराणे मारले की प्रोजेक्ट पास जालो म्हणून हो पेडे वाटले. पूण आयज हेजेर कांयच ना. आयज हो पळोवंक शकता तुमी कसो आसा तस्सो आसा त्याच कंडिशनान आसा. आनी हो जेन्ना भोंव पडटाले हांगा तेन्नाच्यान आमी सांगताले की बाबा हांगा हे फुडें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा हे कोसळपाचें आसा. हेजेर कोणी लक्ष दिल्लें ना. शिरोड्या कामाक्षी देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन मनयली. ह्या वेळार दिवजोत्सव लेगीत जालो. हजारांनी सवाशीण बायलांनी ह्या दिवजोत्सवात आपली हाजेरी लायली. तशेंच वार्षिक धार्मीक परंपरे प्रमाण सांगोड लेगीत जालो. हजारांनी भाविकांनी देवीचें दर्शन घेवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली.
गाडीवाडो आमोणा दिवचोच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या 3ऱ्या प्रतिष्ठापना वर्धापन दिसाच्या निमतान भक्तिरस ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीक रसिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद लाभलो। ह्या कार्यावळीत सादर केल्ली भावगितां, नाट्यगीत, चित्रपट आणि लावणी गितां लोकांच्या मनाक खूब भावली। हे आशिल्ले गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।